17 आमदार असून सुद्धा सरकार घडवू शकले ना. खरं म्हणजे नमूद करायचे दिसता. साहजिकच जसे भाऊन म्हटले तसे 1.5 वर्षांत म्हाका दिसता 3 फावटी परत संधी आयल्यो. पण शेवटपर्यंत सुद्धा लीडर कोण हो फायनल जायना. डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत केन्नाच तेंच्यांनी विचार केलो ना खंय बाबा हो विरोधातलो आमदार आहा. 32 कोटीची डेव्हलपमेंट वर्क फक्त 1.5 वर्षांत. जवळजवळ 103 बारीक मोठ्यो नोकऱ्यो ह्या 1.5 वर्षांत म्हाका मेळ्ळ्यो. कार्यकर्त्यांनी हे आसून सुद्धा जर जेन्ना ते आफयतात आनी हांव जर झिटकारीत जर गेलो जाल्यार खंय तरी माझ्या जनतेचेर मांद्रे मतदारसंघाच्या माझ्या मतदात्यांचेर खंय तरी अन्याय जाता. अशा परिस्थितीत मायनिंग काँग्रेस पार्टी सुरू करूंक शकना. आणि 60,000 कुटुंब जे आसात जी बहुजन समाजातले आसात हांकां मायनिंग सुरू करून रिलीफ मेळोवंकूच जाय. आणि हो रिलीफ जो आसा पळय न्ही तो भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिवंक शकतात. पार्सेकराचे विचारल्यार तेंडुलकराचे नो कमेंट्स. How will you manage the expectations of Mr. Parsekar and Mr. Sopte now? Because Mr. Parsekar has said a lot of things about what has happened. No comments on that. माविन म्हणटा आमदारांक हॉस्टेज दवरून कांयच जावपाचें ना. आनीकय 2-3 BJPच्या वाटेर आसा. हांव कितें म्हणटा ही लोकशाही प्रत्येक जाणा फ्रीडम आहा. खूंय जाय पळय तें वचपा जाय तें उलोवपा जाय तें करपा. म्हणजे ही भीती कितले दीस तांकां भितर घालून दवरतले. म्हणजे हेंच दाखयता तें फुटपाचें आहा म्हूण. हांव उलयता तें सत जालें. तूं म्हाका जबाब दिलो मागीर कितें करपा आमी कोणा आडोवन दवरपा जाता. बट दे हॅव कम ऑन देयर ओन. इनफॅक्ट इफ 2 हॅव कम you will see more coming. I can safely say that more want to come. At least I am in the preview of that information. Right now there is no vacancy of the post of chief ministership. As long as Mr. Manohar Parrikar is there, he will continue be the chief minister. सोपटे आणि शिरोडकरान फटयले उपरांत काँग्रेसीन दोन्ही ब्लॉक कमिट्यो विसर्जित केल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयज ताकतिकेन मांद्रे गट समिती आनी शिरोडा गट समिती बरखास्त केल्ली आसा. आनी रोखड्योच दोनूय समिती आमी नियुक्त करपाचे आसा. फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 वरांचेर काँग्रेस हावजान मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे सिनियर काँग्रेसमॅन आनी सगळे ऑफिस बेरर हेंची ताकतिकेन बैठक आपयल्ली आसा. आनी रोखडेच आमी शिरोडा मतदारसंघानूय बैठक घेवपाची आसा. गोंयच्या राजकीय मळार जो आत्मगतकी आनी विश्वासघातकी निर्णय सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटेन घेतलेलो आसा त्या निर्णयाचो काँग्रेस पार्टी निशेध करता. मडगांवां आपान सुभाष आनी सोपटेच्या पुतळ्यांक चपलाहार घाले. बोरी सर्कला कडेन युवा काँग्रेसीन सुभाषाचो पुतळो जाळ्ळो. ते वटेन मांद्र्यात दयानंद सोपटेच्या पुतळ्यांक उजो. आतां गोंयचो लोक तुमकां तुमच्या सरकाराक सांगू सोदता BJP प्लस काँग्रेस प्लस MGP प्लस गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा फॉर्मलिन पार्टी इज इक्वल टू 4F 14 पॉड आणि फॉर्मलिन हे तुमकां गोंयच्या लोकांक नांव घालता. पुतले गेले तांकां पयलीं तर जोते हार घायला आमी बिकॉज दे डिजर्व ओनली दॅट. So we request the citizens of Goa to give us just one chance and how we can change this entire Goa back to its original condition. जेन्ना BJP सरकार आशिल्लो तेन्ना म्हणटा तो डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार चोरा आतां तूं त्या सायडीन कित्याक गेलो. तूंच म्हणटा की फाटलीं 10 वर्सां कांय डेव्हलपमेंट जावना जाल्यार आतां वचून म्हणजे तुजें पोट भरलें. ह्या चोरान आमच्या मतदार शिरोडा मतदारसंघातले जे मतदार आसा तेंच्या नांवान सुद्दां तेणे पयशे लोन घेतिल्ले आसा. कित्याक रस्त्यार येयल्या आमकां इतलें दिसता सगळ्या लोकांक आमी काँग्रेसवाले पयले आख्ख्या लायफान आमी काँग्रेसीक हातीक मतां मारलीं. पूण अशें आयज आमकां दिसलें की आमच्या वोटाचो कांय व्हॅल्यूच ना. तें ताणें पयलें चिंतूंक जाय. BJP आहा काँग्रेस आहा आनी आमी ह्या दोनूय पार्टींक वाजेल्ले आसा आनी आमी एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलां की आमकां इंडिपेंडंट लिडर जावं. कित्याक दोनूय पार्टींचेर आमकां विश्वास ना. हेका लागून आयज सगळो लोक जमला की आमचें स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाक आनी आमी चिताक फुडें काडपाक की तूं इंडिपेंडंट राव. फटवल्ल्या काँग्रेसीन सध्या दोगांय फुटीर आमदारांक मोरल डॅमेजीचें धोरण धरलां.
मात निमणे बाय इलेक्शनाक खरी पॉलिटिकल डॅमेज जातली काय ना ते निकालूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.